कोणाचे डिमांड सोंपले न्ही मंत्र्याक दिसता आपूण सुटलो म्हणून कोण सुटना आतां पयर बाब मोबीन गुदिनाचे डिपार्टमेंटान म्हणल्यार पंचायत ट्रान्सपोर्ट हाचेर डिमांडाचेर ऑरवील वालिश म्हणटा तो सेक्रेटरी सांकवाळ पंचायतीचो हाका सस्पेंड करचो म्हणून हांवें डिमांड केलो मुखेलमंत्र्यान ताका ट्रान्सफर करपाक ताका ऑलमोस्ट बसून थंयच्यान डायरेक्शन दिली सायडीन काड मरे ताका आतां म्हजे कडेन प्रूफ आहा हें डिमांड जावन हांवें RTI गेलें आनी RTIची म्हाका रिप्लाय मेळ्ळ्या काल की ह्या ऑफिसराचेर म्हळ्यार हो ग्रामसेवक जो सेक्रेटरी म्हणून काम करता सांकवाळचो जो हजारांनी फ्लॅटांची ऑक्युपन्सी दिता एनी अदर बिजनेस म्हणून ताजेर फूल विजिलन्स इन्क्वायरी जाल्या आनी फूल विजिलन्स इन्क्वायरी जावन विजिलन्स डायरेक्टराक हांवें RTI घाल्या ताणें म्हाका दिल्ली हांव तुका ती दिता की ताणें चीफ सेक्रेटरीक सांगलें चीफ सेक्रेटरी हॅज रिकमेंडेड इज सस्पेन्शन आनी ते डायरेक्टर पंचायतीक सांगलें डायरेक्टर पंचायत ताका सस्पेंड करना पळय आतां सरकार कसो चलता तो अंदाज उरली पळय आमी चीफ सेक्रेटरी म्हणटा द हायेस्ट ऑफिसर ब्युरोक्रेसीन सगळ्यात हायेस्ट गोंयांत म्हणटा चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो द चीफ विजिलन्स ऑफिसर तो डायरेक्शन दिता की ह्या ग्रामसेवकाक सस्पेंड कर म्हणून हो ग्रामसेवक सस्पेंड जायना आनी कितें जाय तुमकां सो हें तुमकां हांव प्रूफ आतां हांव तुमकां दिता ते प्रूफ तुमकां सगळ्यांक धाडूंक लायता RTI आयल्या क्लियर कट डायरेक्शन आनी आतां हो इश्यू सरकारा कडेन रेस्ट जाता मंत्र्याक कितें दिसना आसतलें त्या दिसा उलयले गेले आनी ती वस्त आमी विसरले कोण विसरना आमी ईच एंड एवरी कट मोशनाचो इश्यू आमी टील द एंड फॉलो अप करतले मंत्र्याचो हात आहा दिसता तुमकां 100% मंत्र्याचो म्हळ्यार सरकाराचो हस्तक्षेप हातून आहा क्लियर कट सरकार हे मनशाक प्रोटेक्ट करता चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर विजिलन्स सगळे ताका सस्पेंड कर म्हणटा